त्या दिसांनी जेजूची कीर्ती उपरासा हेरोदीच्या कानार पडली आनी ताणें आपल्या राजवाड्यांतल्या मनशाक म्हणलें, जो बातिस्त तो मेलेल्यांतलो जिवंत जाला, देखून ताजे वरवीं ओडचोऱ्या जातात. हेरोदिसान म्हणलें, आपल्या भावा फिलिपाच्या बायलेक लागून हेरोदिनूस जुआंव बातिस्ताक धरून बांदलोलो आनी बोनकोणीन घालोलो, कारण जुआंव ताका म्हणटालो, तुज्या भावाच्या बायलेक तूं घेवन आसाय तें तुजें कर्तूब सारकें न्हय. ताका तो जिवेशी मारूंक सोदतालो, पूण लोकांक भियेतालो, कित्याक लोक जुआंक प्रवादी म्हूण मानतालो. उपरांत हेरोदियाच्या जल्माच्या दिसाक हेरोदिसाची धूव सगल्या मुखार येवन नाचली आनी हेरोद इतलो खुशी जालो की आपणा कडेन ती मागीत तितलेंय तिका दितलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें भासायलें. आवयन तिका शिकयल्लें तशेंच तिणी मागलें. जुआंव बातिस्ताची तोकली एका ताटा घालून म्हाका हांगासर हाडून दी. राजा कोंताबोरीस जालो, पूण सोपुताक लागून आनी पोंतीक बसलेल्यांच्या बिडेक पडून ताणें ती दिवूंक लायली आनी मनीस धाडून बोनकोणीन जुआंवचें सीस कापलें. ताची तोकली एका ताटान घालून हाडली आनी चेडवाक दिली आनी ताणें ती आपली आवयशी व्हेली. जुआंवचे सीस आयले आनी ताणी ताची कूड व्हरून निकिपिली आनी वचून जेजूक ही खबर दिली.